हरे कृष्ण सर्वांक स्वागत नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे क्लासाक जी येदोवरती आम्ही तिन्हीचे अध्याय आम्ही ऐकलेले असत. तिन्ही अध्यायांतू हांगा एलिजिबिलिटी ऑफ ए कॅन्डिडेट म्हणल्यार एक भक्ताले भक्ती सेवे करतले कसले तागेले पात्र म्हळ्यार तो कसले हर म्हण घेवन आम्ही पळयला आसता. अंतू आम्ही एक भक्त दोक्का जाल्यार सुरेदान घेवन एक संघ करता साधू संघ म्हणून पळयला आसता. साधू संघ सर्वसिद्धी काही म्हणून सांगितलं असतं. साधू संघ केल्या नंतर कसं म्हळ्यार आमगेल भक्ती मार्गांतू आमगेल प्रगती सूर जाता म्हणून सांगितलं असतं. तांतू तेवे थ्री क्लास ऑफ डिवोटीज विवरण हांगा प्रभून दिलेलं आसा फुडल्या क्लासांतू. तांतू थ्री क्लास डिवोटीज थ्री क्लास ऑफ डिवोटीज म्हळ्यार फर्स्ट क्लास डिवोटी कोण फर्म फेथ आसा अनेक तागेले एक शास्त्रांत तागेले ज्ञान आमी तागेले एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चर आसता. कोणी ताका डिबेटांतू कसले एक डिबेट आयले तांतू आर्ग्युमेंट चर्चा आयले म्हणून जाल्यार ही कॅन आर्ग्यू अँड गिव अ फुल इन्फॉर्मेशन हू इज अ सुप्रीम लॉर्ड म्हणून आमी त्या पळयलें आसा फर्स्ट क्लास डिवोटी. आनी तशी सेकंड क्लास डिवोटी कोमल तागेले श्रद्धा आसता फर्म श्रद्धा आसता बट ताका आर्ग्युमेंट करच्याक तितलेक तागेलें ज्ञान आसतना स्क्रिप्चरल नॉलेज आसतना त्या पळयलें आसा. आनी थर्ड क्लास म्हळ्यार कोण नियोफायट डिवोटी म्हळ्यार कोण सूर करतकी भक्ती मार्गांतू त्यावेळी पळयलें आसा. त्या भक्ती मार्गांतू कोण एक कोमल श्रद्धा आसा आनी ताकवरे तागेले कोणाल्या वटू चर्चा करचे दो डिबेट करचे दो आनी आर्ग्युमेंट करच्याक ताका तितले ख्याल आसना. बट तेंची कृष्णान 7 अध्यायांतू सांगिल्लें आसा. तेंची तांणी जाल्यार भक्तूची 4 मने भक्ता विषय कृष्णान 7.16 सांगिल्लें आसा. अर्थाची जिज्ञासी म्हणून सांगिल्लें आसा. तेंचे उदाहरण दावन प्रभून आमकां सांगिल्लें आसता. प्रभुपादन बुकांतू एलिजिबिलिटी ऑफ कॅन्डिडेट 3rd चॅप्टरांतू सांगिल्लें अर्थोक ध्रुव महाराजाले उदाहरण दिलेले उडगास आसा आमकां. तशीच गजेंद्राले अर्थार्थी कडेरी 4 कुमार आसा जिज्ञासू आनी सेजस ऑफ शौनक नैमिषारण्यांतू ते ज्ञानीले विषय जावन सांगिल्लें आसा. हे कसले सांगिल्लें म्हळ्यार ह्या पुरा भगवंताल भक्तची बट तांणी कोणाल शरण येता आसा म्हळ्यार कृष्णाल शरण. तांकां गोत आसा भगवंत सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण म्हणून. बट तांगेले ಕೆಲವು इच्छा आसता भौतिक इच्छा इंद्रिय तृप्तीಗೋಸ್ಕರ तांणी ते भगवंताले मागची तागेले शरण जावंक नासताची. बट तेंची मुखारसून कृष्ण सांगता आसा 7.19 अंतू भवनाम जन्मनाम अंते म्हळ्यार कृष्णूची सर्वमिती म्हणून कळेल कोण म्हळ्यार ते श्रेष्ठ ज्ञानी म्हणून कृष्णान सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येकल्यान हॅपीनेस फायंड आउट करच्या पळयता. प्रभुपाद हांगा विवरण दिताची 3 नमुन्याची हॅपीनेस. एक मेटेरियल हॅपीनेस स्पिरिच्युअल अँड डिवोशनल हॅपीनेस. मेटेरियल हॅपीनेस म्हळ्यार कोणाक आमकां आदान प्रदान करचे कसं एक खुशे कितें देवा कितें आमगेले खुशे कितें आमगेले इंद्रिय तृप्ती कितें भगवंताल खुश करचे. आनी तशीच आनी स्पिरिच्युअल हॅपीनेस म्हळ्यार भगवंताल वटू मर्ज दवरता जाल्यार प्रभुपादान सांगिल्लें आसा. तेव्हा आमी प्रभुले फुडले क्लासांत आमी आयकलेलें आसा. तशीच डिवोशनल सर्वीस भक्ती मार्गांतू ते इट इज हायेस्ट वन म्हणून प्रभुपादान सांगिल्लें आसा. आयच्या क्लासांतू आमी पळयताची डिवोशनल सर्विसेस सरपासेस ऑल द लिबरेशन. खंयचे लिबरेशन ते 5 नमुने मुक्ती खंयचे ते पुरा आमी कसं लेखता की ताजे वयचे भक्ती मार्ग भक्ती सेव कसं करता की ताजे सरपासेस म्हळ्यार ताजे देखून मिरून आसता ते म्हणून आमी आजी आमगेले स्पीकर आशिल्ले डॉक्टर मुरलीधर प्रभुले देखून आमी आयकुवे. तांगेले प्रोफायल आमचे केव्हा दिता. तांणी प्रोफेशनली इज अ डेंटिस्ट अँड स्पेशलायझेशन इन रूट कॅनाल अँड ही हॅज his own private clinic from since 31 years in Mumbai and he came to Krishna consciousness in 1991 and 1992 he has taken Prabhu his holiness Radhanath Swami la dukunu दीक्षा घेतलेलं आसा. आणि 1993 दुखून हांणी काउन्सिलर
राधा गोपीनाथ मंदिरांतू मुंबईंतू आसाची तशीची गृहस्थ आश्रमाची कमिटीची वरे तांणी हेड करता आसाची लीड करता आसाची आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटी रिप्रेझेंट इन टेम्पल राधा गोपीनाथ टेम्पल तो आसाची आणि हांगेले बायली आणि माताजी नाव राधा राणी माताजी आणि पोर जाणां गोत्त आशिल्लींची प्रति मस्त पटी येवन आमकां प्रवचन आमकां तांगेलें आयकलेंची आमी आज तांगेले दुखून आम्ही डिवोशनल सर्विसेस surpasses ऑल द लिबरेशन 4th चॅप्टर ऐकूया. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम प्रभु, ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ऐकूचे जाता तुम्ही आम्ही उलयल्ले ऐकत हवे तुमका ऐकूचे आता वय प्रभु कॅन हियर वेल ना. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणान्विता श्रीविशाखान्वितं नमः. ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते प्रणमामि. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो जगपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रवचन सुरू करचे पहिला मुरलीधर चरण प्रभु चरण कमला श्री मेघल दंडवत प्रणाम आणि तांकां धन्यवाद दिता की म्हाका एक संधी दिली आज उपदेशामृत वयर थोडे चर्चा करचे आसात त्या निमित्त. आयचे आणि नंतरचे 2 सेशन हाचे टायटल आसा डिवोशनल सर्विस सर्पासिंग लिबरेशन. कशी भक्ती मागीर सेवा कशी मुक्तीची श्रेष्ठ आसा ताजेर चर्चा रूप गोस्वामी करताची भक्ती रसामृत सिंधूत. लिबरेशन म्हळ्यार मुक्ती कसं म्हण ताजेर आज आम्ही चर्चा करूया. ह्या जगात पळयता गेल्यार भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग हे अंतुताची पुरा जीवात्मा अंतुताची गुंतलेली आसा. केन्ना भोग करताय केन्ना त्याग. भोग केले की त्रास झाले की नंतर त्याग अशी चलती राहता. या ब्रह्मांडात जीवात्मा प्रत्येक योनीत अशी भ्रमण करती राहता, भोगाचे प्रयास करतात. या जगात भोग करच्या खातीर आम्ही ओटलो गायले आहे. आम्ही ओटलो एक पटी आम्ही भगवत धामात आशिले. जीव भोग कृष्णेर भायर मुखे जीव भोग वांचा करे इच्छा झाली आमकां. भगवत धामात असून आमची इच्छा झाली की म्हाका जरा कृष्ण शिवाय म्हाका जरा भोग करचे आसा. कृष्ण भायर मुख जीव भोग वांचा करे आणि अशी इच्छा केली कळ जाले निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे. माया देवी
केन्ना आमगेलो अशी विचार येता पळय भायमुख होऊन अगेन्स्ट कृष्णा डिझायर. कृष्ण भायमुख जीव भोगवांचा करे. इच्छा भोग करची इच्छा केन्ना करता पळय जीवात्मा तेन्ना ताबडतोब मायाशक्ती कसं करता, मायाशक्ती तांकां ह्या जगात धान दिता. हा जो भौतीक जग आसा पळय हे भौतीक जग हे आमगेल शाश्वत जाग नाही हो. इट्स लायक अ फॉरेन लँड. आमकां हांगा धान दिल्या कसं लायक आमगेली इच्छा आशिल्ले की कृष्ण भायर मुकून कृष्ण शिवाय म्हाका भोग म्हाका हांगा मज करचे आसा. ते इच्छेन ते इच्छा केली की आमकां हांगा दान दिल्या भगवंतान की ओके तुका इच्छा आसा मज करची तर हांगा यो, हांगा तूं दान दिता थंय तुमच्या कितल्या वखद तूं भोग करचे प्रयास कर. ताजे खातीर 84 लक्ष योनी ते 84 लक्ष आमगेले अपार्टमेंट आसात तितले आमकां शरीर आसा मेळटा. कसं लागत तितली आमगेली इच्छा आसा 84 लाख इच्छा आसा त्याचे खातीर आमकां तितली 84 लाख शरीर आसा. तांचो आमी ह्या जगात प्रत्येक शरीराचो आमी जे भ्रमण करतीर आसाच. आणि आखरी आमकां एक मनुष्य शरीर प्राप्त जाता. आणि एक फावटी मनुष्य शरीर प्राप्त जाले की आमकां एक संधी मेळटा परत भगवंतान वचचे. पण हांगा बी आमी कसं करताची ह्या मनुष्य शरीरात भोग करची प्रवृत्ती आमगेली 100% ताची आमकां संधी मेळटा. बाकी खंयचे योनीत प्राण्याल योनीत पक्षाल योनीत आमी गेल्यार आमगेली भोगीची प्रवृत्ती भोग करची प्रवृत्ती खूप खूप कमी उरता. पण मनुष्य शरीरात आयल की आमगे भोग प्रकृतीमध्ये एकदम 100% 100% कितले जावं खातीर तुम्ही भोग करचे शकता. पण त्याच बरोबर आमकां ही बी संधी मेळटा की कशी आमी भगवंताल भक्ती करणं आमी परत भगवंतान वचची ती बी संधी आसा आमकां उपलब्ध. पण जीव कसा करता ह्या मनुष्य शरीरात आयल्यानंतर कितले जाता तितले भोग करचे प्रयास करता. आणि हे भोग करतीर 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 थकल्यानंतर कसं लायक भोग करची इच्छा ते पूर्ण जालें ना जाल्यार तुम्ही तृप्त जाले ना जाल्यार कसं जाता की नंतर तुमकां दिसता की नाका थकलो. त्याग भोग आणि त्याग भोग आणि त्याग भोग आणि त्याग. ताका हातूंत म्हणल्यार पिशाचेर म्हणटा पळय विचेस ताका अशी शास्त्रात नाव दिल्या. भुक्ती आणि मुक्ती प्रिय यावत पिशाची रीती वर्तते. म्हणजे त्याग म्हणजे कसं रे त्यात नाका म्हाका सरे हे भौतिक काही नाका म्हाका निर्वाण जाय म्हाका मुक्ती जाय. हे 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष. हे धर्म अर्थ काम मोक्षाची लोक तातूंत पूर्ण गुंत जातात. धर्म कसला खातीर अर्थ प्राप्त करच्या खातीर. मला थोडे एक कसले अर्थ प्राप्त केला. अर्थ म्हळ्यार दुडू पैसे नाल्यार कसले की इंद्र तृप्ती खातीर साधन. धर्म करचे कसं लायक अर्थ प्राप्त करचे खातीर. आणि नंतर अर्थ प्राप्त केलं तर काय जाता काम. काम म्हळ्यार इंद्र तृप्ती. इंद्र तृप्ती आणि इंद्र तृप्ती केल्या नंतर तातूंत पूर्ण इंद्र तृप्ती जाल ना जाल्यार तुम्ही एकदम कंटाळून वताचे. आणि कंटाळून गेले नंतर कळटा तुमकां दिसता की नाका आता म्हाका मोक्ष जाय. आय वॉन्ट मोक्ष मुक्ती
लिबरेशन. तर ह्या प्रवृत्ती प्रत्येक मनुष्य पुरता कसं लाग जी प्रवृत्ती ते भोग करची प्रवृत्ती असते ते कृष्णा भितर बी असतात. पण आमगेल कर्तव्य मग कसं झालंय कृष्णाक आनंद दिचे. पण त्या सोडणं आम्ही कसं करताची स्वतः खातीर स्वतःला आनंदा खातीर आम्ही ह्या जगात कसं कसं वस्तू असं पाहिजे त्याची भोग करचे आम्ही विचार करताचे आणि आम्ही पूर्ण प्लॅन करताचे. पुरी योजना पूर्ण लाईफ टाइमाचे प्लॅनिंग ह्या लाईफ टाइमाचे प्लॅनिंग आमगेल पूर्ण आमगेल वर्ष वता. लहान असेल तेन्ना खेळच्यात आमगेल वेळ गेलो. कॉलेजाक गेले की जरा थोडे मजा करचे तातूंत वेळ गेलो. कडे लग्न झाल्यानंतर कडे वेगळे प्रकारचे ग्रस्त भोग आश्रमात जे भोग करचे तातूंत आमगेल वेळ गेलो. आणि नंतर मग 50 वर्ष 60 वर्ष झालं तर भोग करची शारीरिक प्रवृत्ती ना पण मानसिक प्रवृत्ती तरी उरता. अशी करते करते आमगेल पूर्ण आयुष्य होता. एक पुढे आयुष्य केलं की कडे तुमगेल खंयची इच्छा प्रबल आशिल्ली पळय त्या प्रमाणे तुमचा नेक्स्ट मुखाल शरीर प्राप्त जाता. ब्रह्मांडे भ्रमित पूर्ण जीवात्मा जे आहे पूर्ण ब्रह्मांड भ्रमण करतील अशी उरतात. तर हे मुक्ती मग मुक्ती मग कसं लिहे मुक्ती अशी एक 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 शब्द असा की प्रत्येकाल जीवनात कोणाक तुम्ही भेटल्यार एक ना एक दिवस ते तोंडातून येतलेच म्हाका मुक्ती जाय. म्हाका हे जगात काही नाका म्हाका मुक्ती जावपाक म्हाका मुक्ती प्राप्त करचे म्हाका मुक्ती प्राप्त करचे. पण मुक्ती मग कसले शास्त्रात चांगल्या मुक्ती मग कसं म्हणा 5 प्रकारचे मुक्ती म्हण त्याचे वर्णन केल्या. 5 प्रकारचे मुक्ती मग कसले एक तर सायुज्य मुक्ती. सायुज्य म्हळ्यार कसले की हांव ब्रह्मज्योतीत लीन जावन वता ताका सायुज्य मुक्ती म्हळ्यार म्हगेलें अस्तित्व ना आणि ब्रह्मज्योती निराकार ब्रह्मज्योतीत हांव पूर्ण लीन जावन वचचें ताका सायुज्य मुक्ती म्हणटाची. आणि खास करून 99% हा 99% लोक हे सायुज्य मुक्तीत वताचे. कसं लाग तांकां भगवंताल अस्तित्वावर विश्वास उरना आणि भगवंत निराकार निर्विशेष अशी समजून उरताची. भगवंत कोण आसाची भगवंताल रूप आसा भगवंताल गुण आसा भगवंताल लीला आसा हे स्वीकार करता लोक नाही. कसं लाग पहिले आम्ही ह्या जगात आयल्या आमगेल इंद्र तृप्तीसाठी आणि केन्ना आमकां कळले की भगवंताल बी एक रूप आसा भगवंताल गुण आसा मग तो आमगेल तो कॉम्पिटिटर जालो नव्हे. तर हांव कसो स्वीकार करूं त्या भगवंताक तागेलें रूप आसा तागेले गुण आसा ते बी कशें स्वीकार करूं हांव आणि कसले करूं हांव. कारण स्वीकार केल्यार ताका तुमकां शरण वचचें पडटलें. कसं लाग केन्ना ताका स्वीकारता पळय तेन्ना तागेले गुण लीला ते बी स्वीकार करपा पडटले तुमकां. पण तूं स्वीकारची इच्छिना आणि तुम स्वीकारची इच्छिना तर तुम्ही कसं करतले हा भगवंताल रूप ना भगवंताल ह्याची ना भगवान निर्विशेष आसा भगवंत शून्यवादी आसा अशी तांगेले मनस्थिती. तर केन्ना हे शरीर सोडटाच पळय
त्या टायमार तांकां एक प्रकारची मुक्ती मेळटा, ताका म्हणटात सायुज्य मुक्ती. सायुज्य मुक्ती म्हळ्यार भगवंताले जे कांती आसता, ज्योती, भगवंताच्या शरिरांतल्यान ते ज्योती भायर पडटा पळय, जशी सुर्याचे किरण, सूर्यदेव आसा आनी सूर्यदेवाल किरण आसा, रेस ऑफ द सन, ते किरण आसा पळय ते भगवंताल ज्योती म्हणकी ताची तुलना. तर भगवंताल बी आंगातल्यान एक प्रकारची ज्योती भायर पडटा, ताका ब्रह्मज्योती म्हणटात. तर असल लोकांक, असल जिवात्माक ह्या ब्रह्मज्योतीत तांकां वचका पडटा. कसं लायक तांणी भगवंताले रूप गुण नाम स्वीकार करना म्हणजे तांकां त्या प्रकारची मुक्ती प्राप्त जाता. पण त्या प्रकारची मुक्ती प्राप्त करून ताचे फायदो कसो? फायदो कसो ताजो? जसे की शिल प्रभुपाद म्हणटात की तुम्ही एक कडी बसल्या आणि तुम्ही सांगले की कसले करचे ना, गपचूप बसा, उलूच्या ना, हांगा ते पळोवच्या ना, काही करच्या ना. कितले वेळपासून तुम्ही तर राबतले? जसे आम्ही सांज चेडवशील तेन्ना आमकां कसले स्कुलांत तंटी केली की मस्ती केल्यार आमकां भायर वचून राबता सांगताशिल्ले. आणि भायर वचून राबता आसतना केन्ना केन्ना कान पकडून अशी बसता पडटा. हा, तर कितले वेळ बसतले? 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट, 30 मिनिट. नंतर रिचार्ज घ्या रे, परत सॉरी म्हळ्यार मग भितर तरी घेऊन घेतलं त्यांनी क्लासात. कसं लायक ते एकच स्थितीत एक दिवस नाही, 2 दिवस नाही, 3 दिवस नाही, वर्षानुवर्ष तुम्ही ते ब्रह्मज्योतीत उरल्यार त्याची तुमकां मजा कसले? आणि कंटाळता तुम्ही कितली वेळ उरतल तुम्ही त्या ब्रह्मज्योतीत? ताजे कितें शिल प्रभुपाद म्हणटात की जे लोक निर्विशेषवाद आणि शून्यवादी आसा पळय ते भगवंत नाची, भगवंत अस्तित्व ना अशें म्हणटा लोक, तांकां ब्रह्मज्योती मेळटा पळय, तांकां सायुज्य मुक्ती मेळटा. त्यांनी कसं करताची, तांगेलो अवधी संपल्यानंतर परत त्यांनी सकल येताची आणि कसं ना कसं तरी कार्य करतात, कसं तरी वेलफेअर वर्क करताची. कसं लायक एक प्रकारची तुमचे काम करची ती प्रवृत्ती तुमगेल हातूंत आसा, एक बसची आमगेर प्रवृत्ती ना, तर थंय ब्रह्मज्योतीत शाश्वत तुमकां उरच्या जायना. तुमकां परत येवका पडटा. आणि प्रभुपाद म्हणटात दे डू फिलॅन्थ्रोपिक वर्क, वेगवेगळे समाज सेवा, समाज कार्य ते करते उरताची. पुरा जग शून्यवाद शून्य असल्यार कसले ना, हे आजी अस्तित्व ना, जगात अस्तित्व असं म्हणता लोक तरी कसं लागतं त्यांनी परत सांगा जगात. पण त्यांनी येताची परत कसं लागतं खूत असा की एक कणी राबून कसले कर ना गेले, इट्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग. खूप त्रास जाता आमकां. कारागर म्हणतात प्रिझन हाऊस, ते ब्रिटिश टायमार तांकां ते अंदमान निकोबार आयलँडात तांकां धाडले तशें. कसं लायक थंय कोणू ना, मनशिनाची एक जेल आत, एक रूम आत, आणि ते बी काळूक अंधार, सूर्यप्रकाश ना, काही ना. तर ह्या स्थितीत तुम्ही कितले दिवस तुम्ही उरतले? खरं तुमगेलो जीव तुमकां सोडका पडटा. तशीच जे लोक भगवंताले अस्तित्व स्वीकार करण्याची, जगात हे जे नियम आसा, हे जे सृष्टी आसा ते स्वीकार करण्याची, असं लोकांक सायुज्य मुक्ती प्राप्त जाता. सायुज्य म्हळ्यार ब्रह्मज्योतीत लीन जावचे. लीन जाले की कळलं तुमगेलो अस्तित्व ना.
अशी म्हणल्या गेल्यारी तुमगेल अस्तित्व आसा एक जीवात्माचे रूपात, पण तांतूत पूर्ण प्रमाणे तुम्ही मिसळून गेल्या. तुमगेले एक वेगळी कसले एक अस्तित्व नाचीच थंय. तर हे सायूचे मुक्ती. आणि बाकीचे चार जे आसा ते बी एक मुक्तीची. म्हणजे कोणाक सारुप्य मुक्ती प्राप्त जाता. सारुप्य म्हळ्यार कसले की तुमगेल रूप आणि भगवंता रूप एकच. ताक म्हणटाची सारुप्य मुक्ती. अशी आध्यात्मिक जगात म्हणच्या गेल्यार अनेक जे आध्यात्मिक जे आसा ग्रह आसाचे स्पिरिच्युअल प्लॅनेट, आणि थंय प्रत्येकाचे अधिष्ठापक कोण ना कोण तरी भगवंतालय अंश उरतात. चार हाताचे विष्णू. आणि ते राबता लोकांना बी तांगेल बी चार हात. आणि केन्ना केन्ना तांगेल रूप आणि भगवंत रूप बी सेम एक दिसता. सारुप्य. फरक कशी? फरक अशी आस की भगवंताले हृदयात श्रीवत्साचे चिन्ह असते. लक्ष्मी ते स्थित उरता. लक्ष्मी निवास करते. श्रीनिवास. तर लक्ष्मी निवास करत म्हणून ते लक्ष्मी एक त्याचे चिन्ह तांगेल हृदयावर उरता. ते फक्त विष्णू हृदयावर उरता. तोची एक फरक. नाजाल्यार केन्ना केन्नाची रूप एक्झॅक्टली सेम भगवंता म्हणची. ते आसा सारुप्य मुक्ती. सामिप्य. सामिप्य मुक्ती म्हळ्यार कसले की भगवंता बरोबर एकदम लागीं उरचे. भगवंत आसाची आणि भगवंताला बाजून. व्हेरी क्लोज टू द लॉर्ड. अंबानी अंबाली बाजून. मोदी प्राईम मिनिस्टर मोदील बाजून. ताक म्हणटाची सामिप्य. मोदील बाजून सेक्युरिटी गार्ड उरतात. पण सेक्युरिटी गार्ड काही करता येना. थंय राबका पडता एक जाग्यार. तो आसा मोदील बाजून. प्राईम मिनिस्टर बाजून आसतो. सामिप्य. पण ताका विचारलं रे तुका मजा येईल वे मोदी बरोबर उरणं, किंवा ताका ते मोदी बरोबर मस्ती करच्याक किंवा मोदी बरोबर बसून जेवच्याक तागेल भाग्य ना ते. पण आसा बाजून आसा. तशीची वैकुंठ लोकात सारुप्य मुक्ती प्राप्त करचे फाव आसा आमकां सगळ्यांकच. पण ते सारुप्य मुक्ती ते बी ताची बी एक आसाच एक प्रॉब्लेम. तुमकां सॉरी सामिप्य. तुम्ही भगवंताला खूप निकट आसाचे, पण भगवंता बरोबर तुमकां कसले आदान प्रदान करच्याक संधी मेळची शक्य अशी आसा खूप दुर्लभ. तिसरी मुक्ती म्हळ्यार सालोक्य. सालोक्य म्हळ्यार सेम प्लॅनेट एज द लॉर्ड. మరి वैकुंठ लोकात तागेले ग्रह असते भगवंताले. त्या ग्रहातचीच ताकबी एक जाग मेळटा राबच्याक. जसे की मालिक आसा. मालका बरोबर तागेल जो सेवक आसा, तागेल कार चलयतलो आसा, तागेल माली आसा, हे लोकांक बी घरातच राबच्या मेळटा. पण घरात राबच्या मेळटा म्हणजे अशी ना की मग तांगेल बरोबर जेवच्याक बी मेळटले. हांव बी तागेल बरोबर डायनिंग टेबलार बसून खातलो अशी बी ना. व्हड बंगलो उरतले लोकांले, आणि बंगल्यात तांगेल बी एक थोडे थोडे जाग उरतले,
घर उरतय, रूम्स उरतले तांगेले, पण रूम्स असले बी तांगेले लिमिटात उरका पडतले तांकां. अशी सांगचे ना की मैं एक घर का मालिक हूं ना, ते ताका हक्क ना तागेले. फक्त इतलेच की तो ते घरात राबता इतलेच, आणि काय ना ताकी थोडे जाग दिले राबच्या. पण अशी नाही की मस्ती बी केली त्याने घरात, घरात वचून सोफावर बसलो ना, घरात जेवच्या मालिक जेवच्या बसलो की ताण बी जेवच्या बसलो, अशी अशी जाण. तर सालोक्य ही बी मुक्ती प्राप्त पावसा आमकां, पण ताजी लिमिटेशन्स आसा. साश्टी साश्टी म्हळ्यार जे भगवंताले जे ऑप्युलन्स आसा, भगवंताले जे वैभव, ताजे म्हणजे की तांक बी एक वैभव प्राप्त जाता. पण तांकां अशी वैभव प्राप्त जाले म्हळ्यार की अशी न्ही की तांणी बी भगवंत जाले ना. जशी कार ड्रायव्हर आसा मालकालो, तो बी युनिफॉर्म घालून बसता, टोपी घालून, तागेलो युनिफॉर्म एकदम टिप टॉप उरता तो. तो बी त्याची कारार वता. मालकान मर्सिडीज घेतले की ताका बी मर्सिडीजाची ताका प्रवास करपाक संधी मेळटा. मालिक कसं करता पळय, हे घेऊन हांगच्यान ते प्रवास करतात, तो बी त्याचीच प्रमाणे थंय प्रवास करता. तागेले युनिफॉर्म बी एकदम मस्त उरता तागेले. तो बी दिशाक एकदम रुबाबदार उरता. पण केन्ना गाडी राबली की ताका उतरन तागेले मालकाल दरवाजो उगडचो पडटा, मालकाक सकयल उतरच्या खातीर. आणि एक फावटी मालीक गेलो तागेले ऑफिसांत, ताका ते गाडीत बसचो पडटा. अशें न्ही की ताण बी गाडी बंद केली आनी तो बी मालकान मागशी ऑफिसांत गेलो, अशें जायना. टिप टॉप उरतलो एकदम. आणि तागेले बी बूट, शर्ट, पॅन्ट आणि मालकाल बॅग बी घेवन वचलो तो ऑफिसात. पण एक फावटी ऑफिसात गेलो आणि बॅग दवरली की ताका आउट, हांगच्यान भायर पड, परत कारा कडेन वच आनी थंय राव. आणि कारात केन्ना केन्ना बसचो पडटा ताका 1 तास, 2 तास, 3 तास, 4 तास. मालीक सांगना केन्ना येतलो म्हण, ताका बसचो पडटा. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारची मुक्ती, सायुज्य, सारुप्य, सामिप्य, सालोक्य, साष्टी, हे पुरा जे आसा हे 5 प्रकारचे मुक्ती. आणि हे मुक्ती प्रत्येक जीवात्मा ह्या मुक्ती मागची आसा की म्हाका भगवंता बरोबर त्याची लोकात जाय, म्हाका नाल्यार म्हाका भगवंता म्हणची शक्ती जाय, ना भगवंता बरोबर उरता म्हाका, ना मागेल रूप भगवंता म्हणची जावका. आणि सायुज्य लोक जे भगवंताचे हातूंत लीन जाता लोक, जे जे कृष्णान वध केल्या पळय राक्षसाक, ते सगळे राक्षसाक भगवंताले कडनं मुक्ती मेळ्ळे, पण खंयची प्रकारची मुक्ती? सायुज्य मुक्ती मेळ्ळे तांकां. शिशुपालाल वध केले तांकां सायुज्य मुक्ती मेळ्ळी. भगवंत वेगवेगळ्या प्रमाणे मुक्ती दितात, पण भगवंतान जशी आम्ही ऐकलं उरतले पयलींचे अध्यायात, दुसऱ्या अध्यायात उपदेशामृताचे, की कशी भक्ती जी आहे
कितली प्रबळ आसा म्हण ते आमी मुखार वेळा आमी चर्चा करया ताचे बद्दल. पण एक असा की भगवंतचे भक्त, कृष्णाल भक्त वैष्णव, तांकां कसले प्रकारचे मुक्तीचे अभिलाषा ना. कसल्याक अभिलाषा ना. रूप गोस्वामी म्हणटाले अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु भक्तिर उत्तमम शीलनम भक्तिर उत्तमम. अन्य अभिलाषिता शून्यम आणि कसल्या अभिलाषा नसताना ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान आणि कर्मांची त्यावी पूर्ण अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम रूप गोस्वामी सांगतात. आणि भगवंताला भक्त ह्या मुक्ती मागशी कसा लागणार. खंयचे बी वैष्णवाले आम्ही प्रार्थना पडेल रे, आम्ही मुखाल वेळा आम्ही प्रार्थना ऐकूया. खंयचे बी वैष्णवाले प्रार्थना ऐकल्या रे तांतून ह्या 4-5 प्रकारची मुक्ती कोणू मागण्याची की मग तुमगेल बरोबर राबता आसा, मग तुमगेल म्हण की मग शक्ती जाय, मग तुमगेल मग रूप जाय, मग तुमगेल लोकात मग तुमगेल लागी उरचे आसा कोणू मागण्याची. खंयचे भक्ताल प्रार्थना पळया 3 कारण कसल्याक. एक असल मुक्ती भितर तांकां सेवा करची संधी मेळना. सेवा करची संधी ना जाल्यार तांकां ती मुक्तीची अभिलाषा ना. तर असल प्रकार मुक्ती जाता तांकां सेवा प्राप्त जायना. दुसरे भगवंताल जे रूप, भगवंताल जे सौंदर्य ताचे अनुभव करच्याक तांकां संधी मेळना. आणि तिसरे भगवंताल जे सुंदर सुंदर लीला ताचे आस्वादन करच्याक तांकां संधी मेळना. तर 3 जे आसा 3 संधी तांकां मेळना. म्हळ्यार एक म्हळ्यार सेवा संधी, तांकां सौंदर्य पळोवची संधी आणि तांगेले लीलाचे आस्वादन करची संधी. ह्या 3 संधी ह्या मुक्तीत प्राप्त जायना म्हणून भगवंत जे आहे भक्त आसाची ते हे 5 प्रकारची ते मुक्ती मागची नाची. त्याची कपिल देव म्हणटाय ती की सालोक्य शास्त्री सामिप्य सारूपेकत्वम अपि उतः दीयमान न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनः. दीयमान न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनः. तर कपिल देव म्हणटाची की हे जे 5 प्रकारची जी मुक्ती असणे तर हे जे 5वा जो असा म्हणजे आम्ही जे चर्चा केलेले ते पहिला सायुज्य मुक्ती. तर सायुज्य तर हे कोणू विचार बी करण्याची. पण बाकीचे जे सालोक्य साष्टी सामिप्य सारूप्य पण ते बी तांतूत सेवा ना जाल्यार हांव भगवंताल सेम लोकात म्हाका मुक्ती मेळ्ळे, राबचे मेळ्ळे. नाल्यार म्हाका भगवंताले म्हणकी म्हाका रूप प्राप्त जाले, ना भगवंताल खूप समीप म्हाका प्राप्त जाले. ना जाल्यार म्हाका भगवंताले लागी मारी भगवंता म्हणकी एक प्रकार एक पॉवर शक्ती प्राप्त आसा. पण हे सगळे उरन म्हाका भगवंताल सेवा मेळना जाल्यार म्हाका हे भगवंताल सेवा करची प्राप्त जाल ना जाल्यार म्हाका हे काही नाका. म्हाका
चल मी या मुक्तीचे अभिलाषा नाचीच म्हाका. हे भगवंताले भक्ताले वैशिष्ट्य. न धनम न जनम न सुंदरीं कवितांबा जगदीश कामये. मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती रहित की. चैतन्य महाप्रभूले ते 4था शिक्षाष्टकमची प्रार्थना. न धनम न जनम न सुंदरी. मग धन नाका, मग जन नाका. जन म्हणजे फॉलोअर. न सुंदर नाका या जगात. पूर्ण जगात लोक ह्या 3 आजची माशी पडतात. धन, कसं धन, कसं ते धना नामक कसं 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 जाव कसं करतात धना. न जनम, न जनम मीन्स यू वॉन्ट टू बिकम फेमस. आय वॉन्ट टू हॅव फॉलोअर्स. आजकालचे इंस्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूब लाईक, यु नो, कोण नवीन युट्यूब काढले की म्हणतात प्लीज सबस्क्राईब, प्लीज लाईक ना. यू वॉन्ट मोर फॉलोअर्स, फेसबुक फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, राईट. एक प्रकारची नशाच आहे, नशा. की मेगेले 1 लाखाचे फॉलोअर्स, मेगेल 10 लाख फॉलोअर्स, मेगेल यु नो कोणाला 15 फॉलोअर्स असं बी तो बी खुश होता मेगेल इतले फॉलोअर्स असत. हा. न जनम न सुंदरी. न सुंदरी म्हणजे फक्त सुंदरी म्हणजे सुंदरी नाही, पण ह्या जगात एक जे काय सौंदर्य असत ते न सुंदरी. जे काय सौंदर्य असत ते. न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश काम. मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती अहेतुकी. अहेतुकी बिना हेतू, हेतू नसताना अहेतुकी. मम जन्मनी जन्मनीश्वरे. जन्मोजन्मा प्रत्येक जन्म 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 जन्मानंतर भवात भक्ती अहेतुकी. तुझ्या भक्ती मागच्या, भक्तीने सेवाच्या आहे, भक्तीने. हे एक भक्ताले वैशिष्ट्य की भक्त फक्त मात्र सेवा जाय म्हणून सांगता आणि काय सेवा जाव का कसल्या कसं लागतं. सेवा करच्यान तुझा आनंद प्राप्त जाता. एक साधारण एक्झाम्पल देतो तुमका, भौतिक जगाचे एक्झाम्पल देता की फिल्मात आणि ना एक प्रेमी दुसरे प्रेमिक सांगता कि मैं आपसे प्यार करता हूं या मैं आपसे प्यार करती हूँ. और तो चल कर सांगता कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं तारे तोड़ के लेके आऊं क्या, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कहां से भी कुछ भी जन्नत भी जाके भी मैं कुछ आके दे सकता. मैं तो प्रेम करता, फक्त प्रेम करता, मग प्रेम करता आय लव यू म्हण ना. तो कसं करता की लेट मी डू समथिंग. तुगेला बरोबर मेगेल प्रेम असा ते दाखवूच्या काहीतरी हात वगैरे ते कसं तरी कण दाखवतात खराब काय दाखवतो तार जाऊ का आकाशात ते कान देत तुका हाड देता. तू कसं जाय तू खेळ जाय ते हाण देत तुका. तर कसं ना कसं तरी सेवा करचे इच्छ करतो तो. कसं लाग तो प्रेम करता तागेल वेळ प्रेमी वेळ दुसरी. तशीची एक भक्त असा तक हे कसले 5 प्रकारचे मुक्तीत तक समजा तक सेवा करची संधी ना जलवे तो म्हणते की माके नाका माके मुक्ती नाका माका माक कसं तरी दी माका सेवा दी. मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती आहे तुकी. कृष्ण भक्त केले अतएव शांत
भुक्ती मुक्ती सिद्धी काम सकले अशांत. जो कृष्ण भक्ती करत पळय, कृष्णा सेवा करत पळय, अत एव शांत, तर पूर्णप्रमाणे संतुष्ट होता. भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामे अत एव अशांत. पण जो भोग, भुक्ती किंवा मुक्ती, मग त्याग, मोक्ष, भुक्ती मुक्ती सिद्धी काम, सिद्धी प्राप्त करतल तर व्यक्ती, तर हे जे व्यक्ती असच पळय ते प्रत्येक वेळ अशांत उरतले. कसल्याक अशांत, कसल्याक तांतू कसले एक्सप्रेशन ना, तुमगेल जे भावना व्यक्त करच्याक काही संधी ना तांतू तुमगेले. तर संधी मेळना जाल्यार कशी तुम्ही शांत उरतले, अस्वस्थ उरतले तुम्ही एकदम. यू विल ऑलवेज डिस्टर्ब, यू विल ऑलवेज एजिटेटेड. फक्त कोण जे सेवा करता पळय ते लोक मात्र शांत उरतात. श्रीधर कोल्वेचाले हांव एक एंड करता तिथं हे कथा सांगून. श्रीधर कोल्वेच्या एकदम गरीब स्थितीत, गरीब म्हणजे कसले, तागेले जे धाकली एक झोपडी आशिल्ली आणि झोपडीची वरची रूफ म्हणटा पळय, छत, तांतू बी इतली बोत्त आशिल्लो, बोत्त मारी काही ना, बोत्त जास्ती आणि वरची गवत कमी, आणि तागणे एकच तांबयो. तांतूचो तो तांतूचे ताज्यान पूत आशिल्लो, तागेले ते क्रिया करच्याक बी सकाळचे टॉयलेटा वचच्याक बी त्याची वापरता, ओटू करता इतलेच. आणि केळें विकता आशिल्लो, केळ्या पानां, केळ्याचे कप, केळ्याचे बोंडो, केळ्याचे फळ. आणि चैतन्य महाप्रभू तांगणी दरवेळी धाकले आशिल्ले तेन्ना त्या दशेन तांगेले बरोबर चर्चा पार्क, म्हणजे हाजी कितले, म्हणजे हाजी इतले पयशे, नाही 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 ती कितली येवचे ना, म्हाका हांव तुका इतले दितलो तुका. तर जे किंमत सांगता आशिल्ली पळय ताजी अर्धा की कमी किंमत सांगता आशिल्लो. तर सांगता पडटा आशिल्लें, बाबा पळय तुझे म्हाका पयशे दित न्ही, हे तर हांव तर एक तर केळें विकता, तसोच केळ्या पान विकता, ते खूब कमी रेटाक तो विकता. आणि दुसरें म्हळ्यार तूं कसलो गिरायक म्हाका जे पयशे दिता पळय ताजे अर्ध पयशे हांव गंगा सेवे खातीर वापरता, आणि बाकी जे उरिल्ले आसा ते मेगेले स्वता खातीर वापरता. मग कसं उरतलें, काही ना. पण तरी चैतन्य महाप्रभू म्हणटा, नाही नाही नाही, तू फट्टी सांगता, तू फसयता लोकांक, अशी करून अर्ध तास ताका झगडी करून कडे तो फुकटात न्ही केळें घेवन वता आशिल्लो, अशी सद्दां करता आशिल्लो. आणि केन्ना घोड जालो पळय चैतन्य महाप्रभू, तेन्ना ते शतप्रहार लिहिलं म्हणून त्यांनी कृपा दिवच्या, उठलो कृपा दिता. आणि त्या टायमार श्रीधर कोल्हे ते कापयले, आणि श्रीधर कोल्हे सांगले तू गुत आसा, हांव केन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांव अशें करताचें म्हण. आणि ताका याद येता, हे म्हळ्यार तू कसो जावं ते माग, तुका मुक्ती जावं मुक्ती दिता हांव, म्हाका नाका कसलें म्हाका. तुका जे एक लोक पूर्ण तुका दिवं सरता म्हळ्यार ते बी नाका म्हणचेलो. तुका अष्टसिद्धी दिता म्हळ्यार ते बी नाका म्हणचेलो. अरे तुका मेगेल राबच्याक दाद दिता, मेगेल लोकात गोलोकात तुका येवन तुका जाग दिता मेगेल राबच्याक, ते बी नाका. कसले जावका कसले म्हाका दिवचें तुका, सांग म्हाका कसले दिव तुका हांव तुगेलो खूब प्रसन्न जाला, म्हाका सांग तूं कसले दिव हांव.
आणि श्रीधर कोलोवेच्या म्हणारी बेंगॉली कोलोवेच्या कॅळी विकतलो. श्रीधर कोलोवेच्या म्हणटा की म्हागेली एकच इच्छा आसा की जन्म जन्म हांव परत ह्याच शरीरात असलेची कॅळ विकतल मनशाल तेगे मागीर ते बिझनेस ह्याची हो म्हगेले बिझनेस आणि ते बिझनेस हे कॅळ विकत आसतना तू कृपा कर हांग यो आणि मागीर झगडी कर आणि अर्थ आसा नंतर मागीर झगडी करना अशीच घेवन वच कॅळ. हे म्हाका सेवा करची म्हाका संधी दी. मारी श्रीधर कोळेकर म्हणटा की म्हाका मुक्ती बी नाका, म्हाका तुगेल घरात तुगेल लोकात म्हाका नाका जागो, म्हाका अष्टसिद्धी बी नाका. भगवंतान आमकां अष्टसिद्धी सांगल्यार न्ही, प्राप्ती सिद्धी, लगिमा सिद्धी, अनिमा सिद्धी, महिमा सिद्धी एवढी सिद्धी आहे. आता भगवंतान सांगल्यार न्ही तुम कसं आम्ही स्वीकार करतले ते कसं लागतं ताच्यान आमकां खूप फायदे जाता. प्राप्ती सिद्धी, लगिमा सिद्धी एकदम हलकी जाता तुम्ही. अनिमा सिद्धी एकदम थाकली जाताची. प्राप्ती मग हांगच्यान थंय कसं जावं येता तुमकां आंबे खावचे जाल्यार आतां तशें हात केल्यार रत्नागिरीन तुमकां आंबे मेळटा तुमकां. ते सिद्धी कोणाक नाका ही सिद्धी. आमी म्हणटाची की आमके भक्ती हातूंत आमकां एक सिद्धी नाका, हे नाका ते नाका म्हणून. पण आमी प्लेनात वताचे की न्ही आमकां दिल्ली 2 तासात पावचे आसा. आमी कसं करताचे प्लेन बूक करून वताचे कसं लायक आमकां 2 तासात पावचे आसा. आमी चमकून वचचे नाका. ट्रेन आसा ट्रेनात एक 70 तास लागता म्हाका मुंबयच्यान दिल्ली वचपाक. पण दिल्ली हांगच्यान फ्लायटार वचपाक म्हाका 2 तास लागतात. हांव प्लेना वतलो. मारी तुमकां कितें सिद्धी आसल्यार की आज मुंबयच्यान दिल्ली म्हाका 5 मिनटात म्हाका पावची ती सिद्धी मेळ्ळ्यार हांव ती सिद्धी प्राप्त करतलो की न्ही. पण हे श्रीधर कोलव्याचें जेन भगवंतान सांगलें की तुका मेगेल लोकात तुका जाग दिता तो म्हणटा म्हाका नाका. फक्त म्हागेली इच्छा आसा की प्रत्येक जन्माक हांव अशी येवं आनी तूं बी अशी निमाय ह्या रुपात येवन तूं हे मेगेल खंयच्यान केळी पान सोर्न वच अशी हे लिला करपी रोल म्हणून भगवंत कसं म्हणटले. ताचे खातीर एक संन्यासी म्हणटाशिल्ले इट इज अ रेव्होल्युशन. भक्ती सेवा म्हळ्यार इट्स अ रेव्होल्युशन. क्रांतिकारी कार्य हे. ताणें एक उदाहरण दिलें की एक कणी तुम्ही सिग्नल राबल्या आणि सिग्नल 1-2 मिनटात लांब सिग्नल आणि एक चल येता आणि तो तुगेल पुरा काचनी साफ करता पुरा बरे चकचकी साफ करता आणि तू ताका 10 रुपये दिवचे वता. तो म्हणटा नाका नाका म्हाका 10 रुपये नाका, म्हाका आनी सेवा दी तुगेले गाडी साफ करची. आणि परत सेवा मेळटा आणि परत ताका 100 रुपये दिता. तो म्हणटा म्हाका 100 रुपये नाका, म्हाका आनी सेवा करची तुगेल गाडी आनी सेवा करची म्हाका संधी दी. आणि तो आनी चकाचक गाडी सेवा करता. परत 1000 रुपये तर म्हाका नाका. 1000 फक्त म्हाका तुमगेल गाडी साफ करची सेवा दी. अशी कशी मागना कायची फक्त गाडी साफ करची सेवा इट्स लायक अ रेव्होल्युशन. पूर्ण प्रमाणे भगवंताल हृदय पूर्ण आकर्षित करून वताची. दॅट इज भक्ती. तरी आयची चॅप्टराचे टायटल इज भक्ती मुक्ती की श्रेष्ठ. मुखाल सेशनात आम्ही चर्चा करूया कशी भक्ती श्रेष्ठ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी तुमका इतलं ऐकून घेऊन तुम्ही भक्ती मुक्ती कशी वैरी कशी म्हणून तुम्ही सांगून दिलेलं असं
आता कोणाकाची खंयचे एक प्रश्न असल्यार तांणी डायरेक्ट जावन घेवन अनम्यूट करून घेवन तांगेले निमगू येता कोणाक प्रश्न की हांव ते दवरता एक जस्ट एक रिकॅप करता कोणाक क्वेश्चन आसा म्हण जाल्यार निमगू येता हांव एक जस्ट एक रिकॅप करता प्रभुजी तुम्ही सुरू केलेले डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल द लिबरेशन अंतू 5 टायपाचे लिबरेशन आसा सांगितलं तुम्ही प्रभुजी सुरू केलेले तुम्ही कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांचा करे माया जपटिया थरे म्हणून सांगितलं आम्ही 84 lakhs ऑफ स्पीसीस आदकून आम्ही एक मनुष्य जन्म मेळलेला आसा त्या मनुष्य जन्मांतू आम्ही धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष हे चढावता प्रत्येकडे हे अंतूची आसताची हे अंताशी निमित्त आम्ही कसं जाता म्हळ्यार आम्ही हांगा ब्रह्मांड भ्रमितेक म्हणून सांगितलं ब्रह्मांड भ्रमित अंतूची आम्ही सिरकून पडताची म्हणून तुम्ही सांगितलं प्रभुजी हाजे नंतर त्या निमित्त मस्त जण मुक्ती पावच्याक पळयताची म्हणून सांगितलं कसं म्हणे मुक्ती म्हळ्यार कसं नाही म्हणून तुम्ही ते विश्लेषण 5 मुक्ती विशेष जावन घेवन तुम्ही सांगितलं कित्याक म्हळ्यार भक्त सोडून घेवन कोणीच विंगड जन पुरा हे 5 नमुन्याचे मुक्ती पावच्याक पळयताची तांचो चढाव जावन घेवन चड जावन सारुप्य सालोक्य सामिप्य आणि सृष्टी 5 नमुन्याचे तुम्ही सृष्टी या 5 नमुन्याचे मुक्तीचे विषय तुम्ही सांगितलं बट कोण कृष्णाले भक्तस की तो कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांत भुक्ती मुक्ती सिद्धिकामी सकल अशांत म्हणून सांगितलं हे अशांत जावन घेवन आशिल्ले भुक्ती मुक्ती सिद्धीच पुरा अशांत जावन आसत बट कृष्णाल भक्त निष्काम जावन घेवन शांत जावन आसताची म्हणून तुम्ही सांगितलं चैतन्य चरितामृताचे मध्य लिलाचे कोट केलेले तेंची ताजवेरी कित्याक म्हळ्यार तेंचे उदाहरण देऊन तुम्ही श्रीधर कोलवेचाले एक उदाहरण काणी सांगितलं कित्याक म्हळ्यार तांकां भगवंत स्वयं जावन घेवन तांगेले येवन झगड करून घेवन तांगेले येवन घेवन फ्री जावन घेवन वता आशिल्लें केळ्ळे आनी बट स्टील ही वॉज हॅपी खुशी आसता आशिल्ली श्रीधर कुलवेच्या तांकां भगवंत सांगता तुमकां खंयचे मुक्ती जाय की सारुप्य जाय की सायुज्य जाय की सामिप्य जाय की खंयचीय मुक्ती नेम गेल्यार तांणी नाका म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तांकां भगवंताले एक सेवेचे एक आकांक्षी जावन आसता म्हळ्यार तांकां डिझायर आसता तितलेच त्या एक डिझायर सोडून विंगडे खंयचेय डिझायर आसना बट आमगेले तसले मेटेरियलिस्टीक पिपलाक केन्ना हे 5 नमुन्याचे मुक्ती आम्ही पळयतात त्याच्या पशी भक्ती कितली श्रेष्ठ म्हणून श्रीधर कोलवेचाले एक उदाहरण तुम्ही सांगितलं प्रभुजी सो मुखार सुन जावन घेवन आम्ही हाजे विशय जावन आनीक मुखारी खंयचे भागवता मानतस खाण येता ताजे वयरी आम्ही हाजे नेक्स्ट क्लास पळोवं आनी हाजे वयर कोणाक क्वेश्चन आसा म्हणून जाल्यार हँड रेज करेत जाल्यार अनम्यूट करेत हांगा एक क्वेश्चन आसा हरे कृष्ण प्रभुजी म्हाका एक क्वेश्चन न्ही मुका एक्चुअली हांवें म्हाका इनिशिएशना वेळार क्वेश्चनर आशिल्लें what is the ultimate goal of the life तेन्ना हांव बरयलें कसं बर्थ एंड डेथ चक्रा दाखून रिलीफ जावचेच मिगेले गोल ऑफ लायफ म्हणून हांव बरयलें आतां दिसता हांव मस्त मूर्ख म्हणून जाल्यार एक आमगेल गोलाची डेथ बर्थ एंड डेथ चक्रा दाखून भायर वचचेची मनुष्य लायफांत म्हणून आतां हें पूर सारुज्य सालोक्य सामिप्य हे शास्त्री सकट मुक्ती हांतू ग्रेड आसता म्हळ्यार आमगेल भक्ती आदारार वयरी आमकां ती मुक्ती मेळची की म्हणून मिगेल प्रश्न वय हांव तुमकां एक सांगले पळय कपिल मुनीन एक स्टेटमेंट केल्ले की हे मुक्ती म्हाका प्राप्त जाल्यार बी पण तांतूंत म्हाका देवाल सेवा करचें मेळना जाल्यार म्हाका मुक्ती नाका म्हण तर ते महत्वाचे मारी
हे बर्थ अँड डेथचे सायकलातून बाहेर पडते ते असाच कसला परत मग हे बर्थ अँड डेथ नका. नाव दॅट इज वन लेवल. हे एक लेवल आहे की म्हाका हे जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर येवचे आसा. ते एक प्रकारचे इच्छा. पण ते बाहेर पडचे ते एक. दुसरी म्हळ्यार कसं जालें ताजी हायर म्हळ्यार डिझायर इच्छा कसं जालें की मेगेलीची आसा जन्म मृत्यूचे भायर. पण देवा खंय बी तुका म्हाका उपयोग करचे सारको आसल्यार थंय उपयोग कर मेगेले. पण म्हाका तुगेली सेवा दी. म्हाका सेवा मेळ्ळ्यार ते सगळ्यात श्रेष्ठ. गोलोक वृंदावन तुम्ही बळयल्यार गोपी गोपा मंजरी जे सगळे लोक असतात पळय ते पळय सेवा करतील उरतात. तांणी एका कडेन बशील उरनाची. ते चर आणि अचर दोन्ही बी सेवा करते उरतात. ते फातर बी आसा तो बी सेवा करता. सूर्य आसा सूर्य बी सेवा करता. चंद्र बी सेवा करता. प्रत्येक जे आसात जीव ते प्रत्येक सेवा करत उरताचे. तर आमगेली एक प्रार्थना उरका की जन्म मृत्यू वय पण जन्म मृत्यू ताचे नंतर मेगेल पूर्ण प्रमाणे म्हाका सेवेत तुम्ही उपयोग करा. म्हाका तुमगेल सेवेत खंयची बी सेवा मेळ्ळ्या म्हाका सेवेत तुम्ही मेगेले उपयोग करा अशें म्हणून तुमगेल अशी प्रार्थना आमगे सगळ्यात प्रार्थना उरका पाहिजे. काहीतरी शिल प्रभुपादान भक्ती म्हळ्यार भक्ती म्हणजे प्रभुपाद म्हणटाले भक्ती म्हणजे डिवोशनल सर्व्हिस. भक्ती म्हळ्यार म्हळ्यार सेवा. शिल प्रभुपाद एक लेक्चर सांगता आशिल्ले की समजा कृष्ण तुमगेल मुखार येवन बसलो आणि तुम्ही म्हळ्यार मुझे दर्शन दो भगवान मुझे दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो आणि कृष्ण येवन बसलो तुमच्या मुखार. कितले वेळ बसतले तुम्ही कृष्णाला चेहरा पळयतीर. पण तुम्ही कृष्णाले सेवा कृष्णाला भक्ताला सेवा केले आणि त्या सेवेत तुम्ही तांकां प्रसन्न केले. तांगेल चेहऱ्यावर प्रसन्न पळून तुमकां प्रसन्न जातले. नाजाल्यार फक्त तांगेल चेहरा पळोवन तुम्ही कसं कितली वेळ करतले. कितली वेळ तुमकां बी कंटाळ येतले आनी भगवंताक बी कंटाळ येतले. तशें हांव तुमच्या मुखार बसून तुमचो चेहरा पळयत बसलो तर कितले वेळ तुम्ही म्हाका सहन करतले. नाल्यार कितले वेळ हांव तुमचो चेहरा पळयत बसतलो. पण मेगेल जे जीवनाची परिपूर्णता म्हळ्यार हांव कसं तरी तुमगेली सेवा करना तुम्ही प्रसन्न करू नये. ताच्यान कळत जातले म्हाका बी आनंद मेळटले तुमकां आनंद मेळटले. तर ते आमगेलो उद्देश उरता. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. एक्चुअली कशें म्हळ्यार सुरेख आम भक्ती येतना कसले गोत नाशिल्ले. आतां दिसता की अयो हांवें प्रभुपादाल पुस्तकांय वाचिल्लीं न्हू. हांवें मृदंग वाजिनी ताळ वाजिनी हांव नृत्य करनी कीर्तन करनी हांव कसलीय सेव करनी मो देवा. आतां वाटे म्हाका तूं अनेक मनीस जन्म दिल्यार वाटे म्हाका हें सकट करचे अवकाश दी म्हणून तशी मना दिसता. तेन्ना बरयलें की बर्थ अँड डेथ चक्रा देखून मुक्ती मेळची एक अल्टिमेट गोल ऑफ लायफ म्हणून बरयलें. आतां दिसता ते रॉंग म्हणून. आतां दिसता हांव कसलीय सेव करनी मो कसलीय करनी मो देवा. हांव तूं कसलेय नैवेद्य करनी ना तुगेले प्रसाद हांव कसलीय खायनी हांव सान देखून करनी हांव म्हगेलें पुरो 3/4 आयुश्य म्हगेलें अशीच वेस्ट केलें मो. आतां हांव आनी कांय करनी मो अशें म्हणून मनाक दिसता आतां. कसले करी म्हणून वाट तूं म्हाका आनीक पण जन्म दिल्यार येना हें पुरा करचे अवकाश दी म्हणून ते लायक दिसता म्हाका. मुक्ती मेळटा की ना की हांव लेखना बट एटलिस्ट आत्मिकेल प्रार्थना की हें पुरा हांव करता म्हणून म्हाका आश आसा ही सेवा त्या फुडें करचे अवकाश दी म्हणून तितलेच. हरे कृष्ण. इट्स नॉट लेट ऑल्सो. आता आमच्या नंतर कितली क्षमता आसा तितली क्षमतेन ते आमी सेवा केल्यार ती भगवंत स्वीकार करता. हरे कृष्ण. थँक्यू. हरे बोल. हरे कृष्ण प्रभुजी. अनेक प्रश्न हांगा चॅट बॉक्स सांगता येयला आसा हांगा इंग्लिशान दिल्लेलो आसा.
प्रभू जस्ट रीड करता. My question is, what एक is प्रश्न असा की व्हॉट इज रॉंग इफ एनीवन गेट्स सिद्धी which saves time and uses same time for devotional service? प्रॉब्लेम ना, तुमकां सिद्धी मेळ्ळ्यारी हांव तेच म्हणलें की तुमकां आतां सिद्धी प्राप्त जाल्यारी पण त्याच तुम्ही भगवंताला सेवे खातीर वापरल्यार बेस्ट. पण मोस्ट ऑफ द टाइम काय जाता, आमकां सिद्धी प्राप्त जाता, आमकां पॉवर प्राप्त जाली की आमी विसरून वताची, भगवंताला सेवा करची विसरून वताची. आमी मदन मस्त जातात ते सिद्धी प्राप्त केली की किंवा ते फॅसिलिटी प्राप्त केली की. फॅसिलिटी प्राप्त केल्यार प्रभुपादान कसं केलं सांगा आमकां. प्रभुपाद यूज्ड एअरप्लेन टू डू प्रीचिंग. प्रभुपाद म्हणचा लागलो की तुम्ही बैलगाडीर गेल्यारी म्हाका कारार वचका पडटलें तुमी पकडच्याक. तर प्रभुपाद यूज्ड द मॉडर्न टेक्नॉलॉजी प्रचार करता वापरले. प्रॉपर प्लेनार वताशिल्ले. आता आम्ही कोणी म्हणटा अरे प्लेनार कशे गेले, ते मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, हाऊ कॅन यूज दॅट. नाही, प्रॉपर वापरले फॉर प्रचारा खातीर वापरले, सेवे खातीर वापरले. जे जे तांकां प्राप्त जाले ते पूर्ण प्रभुपादान सेवे खातीर वापरले. तांकां टायपरायटर आशिल्ले, टायपरायटर नंतर कोणे हे दिले, ऑल द प्रिंटिंग मशीन ते प्रभुपादान कडेन तांकां ते हातूंत भगवंताक सेवे खातीर वापरले. ताणें पुस्तक छापले, ते बी एक सेवा जाली, है की नाही. तर जे जे मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आशिल्ले त्या टायमार प्रभुपादान पुरा टेक्नॉलॉजी ते भगवंताक सेवे खातीर वापरले. तर इफ यू हॅव दॅट कॅपॅसिटी आणि तुम्ही विसरना जाल्यार ते भगवंता खातीर यूज कर, भगवंता सेवे खातीर वापरल्यार दॅट्स द बेस्ट. राईट. Whoever has asked the question. Is bhakti desire of pure devotee only or expectation of Krishna too? Is bhakti desire of pure devotee only or expectation of? कळलं माझ्या पण whoever is asking the question. Hare Krishna. Dhanvat Pranam. Yeah. Prabhuji. Yeah. Am I audible? Yeah. You're satisfied with the earlier question? Yeah, I'm very much convinced, Prabhuji. Megale, Right. second question na bhi megale ji. I just wanted to ask, might be I have framed it a bit wrong way. की भक्ती खंच असा एक प्युअर डिवोटी एक स्वतः एक्सपेक्टेशन मात उरतकी म्हणजे स्वतः इच्छे मात उठकी तंतु तो भगवंताले बी एक्सपेक्टेशन उरतकी हाणे मेल भक्त जाऊ का म्हणून म्हळ्यार इट इज नॉट ऑब्वियसली गिवन टू एवरीवन एज एवरीवन डू नॉट डिझायर इन फॅक्ट सिलेक्टेड लोकांक आम्ही भगवद्गीतांचो बी श्लोक ऐकून आसाची बहुनाम जन्मानाम हातूंत अनेक लोकांमध्ये ऐकल्ले आसा. मात मेगेली क्वेश्चन अशी की केन्ना एक भक्तू एक प्युअर डिवोटी जावचे प्रयत्न करतात तेन्ना देवाली बी तितली इच्छा उरतकी म्हूण म्हणचे इतका ताण आनी इतले प्युअर डिवोटी जावं का तागेले बी तितले इच्छा उरतकी अशें. येस देवाली इच्छा आसा की आमी ह्या संसारातून भायर येवचे म्हणजे शुद्ध जावन वचचे. हे भगवंताली इच्छा आसाच, पण भगवंत फोर्स करनाका आमकां. भगवंत आमकां आमगेली स्वतंत्रता वापरच्याक सांगताची, ताची संधी दिताची. ही डजंट फोर्स एनीवन टू सर्व हिम, बट ही गिव्स देम द इंडिपेंडेंट डिझायर टू सर्व हिम. फोर्स केल्यार कसो फायदो? इट्स लायक यू नो अ मशीन ने. ओके, यू लव मी, यू सर्व मी, अशें म्हळ्यार यू नो इफ यू डोंट सर्व मी आय विल पनिश यू, अशी जायना न्हय. अशें केल्यार ते वेर इज अ क्वेश्चन ऑफ लव.
व्हेरी क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडन्स. तर आमकां स्वतंत्रता दिल्या भगवंतान. भगवंत सांगता तू अशी कर, तू अशी कर, तशी कर, शेवटी उपदेश दितात भगवंत. पण भगवंत ह्या बी इच्छा करतात की तुम्ही हांव सांगील तशी करा. पण ते आमगेलो आसा की आम करची की ना म्हण. दॅट डिझायर इज अवर्स. वेदर आय डू ऑर नॉट, हांव करू की ना करू ते मेगेलो आसा. ताचे व्यतिरिक्त मेगेल प्रयास, हांव कितले प्रयास करता भक्ती मुखार वचच्याक ते मेगेले मेगेल प्रयास ते. आणि जितले हांव प्रयास करता भक्ती मुखार वचचे तितली भगवंत प्रसन्न जाता तुमकां तुमगेले वयल्यान. तर इच्छा भगवंताला आसा, पण भगवंत आमकां फोर्स करना. आमकां जे आमगेल जे स्वतंत्रता आमकां दिल्या भगवंतानी, ते स्वतंत्रता आमी वापरून भगवंताला भक्ती करची ते आमगेलें काम. ओके. Thanks. हरे कृष्ण. आणि कोणाले प्रश्न असल्यारी निमगू येता. नमस्कार प्रभूजी. Yes. प्रभूजी, आता तुम्ही सांगितलंय की आता जे क्वेश्चन आन्सर सांगलाय तुम्ही त्याचे रेफरन्स जरी हांव निमगिता. तुम्ही सांगले की आम्ही मुक्ती नाका भक्ती जाई. आणि तुम्ही हेवय सांगले, तुम्ही एक्झाम्पल पण दिले श्रीधर कोल्वेच्याले. पण तुम्ही स्टार्टिंग हेवय सांगले की 84 लाखचा आपल्याला जन्म जाता आमगेल कर्माप्रमाणे, आमगेल इच्छेप्रमाणे, आमगेल भक्तीप्रमाणे आमगेल जन्म जाता. जर आम्ही भक्ती निमगिली पण आमगेल 84 लाख जन्म झाल्यार मागीर आमगेल गती कसं नसता. आमगेल गती कसं आसा. हं. आमगेल इच्छा इतली आसत न्ही माताजी. हा. आमगेल इच्छा आसा तर भगवंत कसं करता आमकां आमगेली इच्छा पूर्ण करताची. आमगेली इच्छा आसा उडचे तर आमकां पक्षी येवन मेळटा. आमकां मांस मटन मच्छी खावचो जाल्यार आमकां ते सिंहल येवन मेळटा. अशी वेगवेगळ्यो इच्छा आसत, वेगवेगळ्यो योनी प्राप्त जाता. पण मनुष्य शरीर प्राप्त केल्या नंतर आमकां ते एक प्रमाण आमकां विवेक बुद्धी प्राप्त जाता की कसं करपावे, हांव कशाला इतलो त्रास घेता. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. आता मनुष्य शरीर प्राप्त केलं की आता म्हगेलें कार्य कसलें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. ब्रह्म जिज्ञा करची म्हगेलें की वॉट एम आय सपोज टू डू. हांव कशें चक्रातून भायर पडूं ते विचार तेका मेळटा. आनी तेन्ना प्रामाणीक एक गुरू, एक संग जाले, एक कनेक्शन जाले तेन्ना तुमकां कळटा की हांव कसं करता, म्हाका कसं करचें आशिल्लें, हांव कसं करता, कशी करता. ते नॉलेज, ते ज्ञान प्राप्त जालें की तुमी भक्ती आमी उठलो भक्ती सेवा गुंताय. दॅट्स वाय एक प्रामाणिक गुरु मेळची आवश्यक आसा ह्या जन्मात. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. भगवद्गीतेत कृष्ण अर्जुना सांगतात परिप्रश्न. तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. असल गुरु कडेन वचा तुम्ही, तांगेच्यान आयक्यात, तांगेली सेवा करा. तेन्ना तुमकां कशी भक्ती करची ते तुमकां ज्ञान प्राप्त जाता. आणि तेन्ना तुम्ही ते भक्तिमय सेवा करते उरली की तुम्ही हळूहळू मुखार प्रगती करतात. तेन्ना तुमचे जन्म मृत्यूचे ते चक्रातून भायर वचचे तुमकां संधी प्राप्त जाता. परत तुमकां ते 84 लक्ष योनीत वचची गरज पडना. धन्यवाद प्रभूजी. हरी बोल. हरे कृष्ण प्रभुजी. Shall we end now, प्रभुजी? या प्रभु. हरे कृष्ण. प्रत्येक